व भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या वतीन हो निषेधाचो कार्यक्रम सगळ्यांक खबर आसा। नरेंद्र मोदीच्या सरकारान आयज पर्यंत ज्या तरेतले जे सगळे पॉलिसी घेतल्यो त्या पॉलिसीच्या अंतर्गत सगळे शेजारी राष्ट्र आसात त्या शेजारी राष्ट्रांचे कंबरडे सगळ्यांचे मोडून उडयल्ले आसा आणि आमी एक सेल्फ अशें सस्टेन अशी एक कंट्री जाल्ली आसा आणि अशा ह्या आत्मनिर्भर जाल्ले अशें जावपाक वता त्या देशा कडेन वांकडे नदरेन पळोवपाचें दुस्साह चायनान केल्लें आसा। चायना हो सदांच फाटल्यान सुरी मारता म्हणून वळखलो गेलो वता। अशें हे चायनाच्या प्रायम मिनिस्टर चिनपिंग आणि त्याच बरोबर ताणें केल्ली जी आगळीक आसा बॉर्डरीचेर लडाख बॉर्डरीचेर त्या आगळीकेचो निशेध म्हणून आमी हे सगळे कार्यकर्ते हांगा जमल्यात। आमी ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदतात की चायनाच्या प्रोडक्टाचेर बंदी घालची। आमी आमच्या घरांतल्यान आमी हे सगळे हे सुरवात करपाक जाय। आमच्या आयात धोरणाचेर खरें म्हटल्यार तांचो इनडायरेक्टली हो अटॅक आसा, कारण आयात धोरण जें आसा तें धोरण कमी करचें। वोकल फॉर लोकल आसा ताका दिल्लें नरेंद्र मोदीन हें उत्तर आसा आणि त्याच बरोबर आत्मनिर्भर जावन आमी आमचें प्रोडक्शन वाडयतले आणि आमची निर्यात चड जातली हें कळपाक न इतलो चीन मूर्ख ना आणि म्हणून तांकां कळ्ळां आपली इकॉनॉमी जी आसा ती इकॉनॉमी फुडें काबार जातली आणि भारत हो जगांतली सगळ्यांत व्हडली महासत्ता जातली आणि ह्या महासत्तेक पयलींच खंय तरी नेस्तनाबूत करपाक जाय, डिस्टर्ब करपाक जाय आणि त्या खातीर ज्यो खंयचे भायल्यो सगळ्यो कंपनी ज्यो चायनान ज्यो आसात इन्वेस्ट केल्ले आसात आणि जे कोरोनाच्या पार्श्वभुमीचेर चायनान तांचो विश्वासघात केल्लो आसा त्यो सगळ्यो भारतान येवच्यो न्ही, भारतान अशांतसा आसा हें दाखोवपा खातीर LACचे म्हणजे लायन ऑफ कंट्रोल जी आसा त्या कंट्रोला कडेन आपलें हें सैन्य हाडून दवरून आगळीक केल्ली आसा।